नमस्कार येवकार. गोवा टुडेत सुयश गावणेकार. संसदेतलो कायदो रस्त्यार, सरकार शेतकार मान अपमान. 10वी-12वेचें जालें, 9वी-11वेचें घोळटा बसतान. विरोधकांकूच कोड, आयोग सरकाराचें खंय कारस्थान. आदी कोविड वोटरांचें फर्मान, आतां पेशंटांक किट न्ही पोस्टान. एक जीव गेलो, 5 जिवांक जीवदान. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन. सिरम आणि बायोटेकाचे कोविड वाशिनाक भारतांत सध्या वापराक इमर्जन्सी मान्यताय ना. फायझर, सिरम आणि बायोटेकान मागिल्ली मान्यताय तज्ञ पॅनलान मागलो डाटा. दक्षिण अरबी दर्यांत जाल्ल्या कमी दाबाच्या पट्ट्याचो गोंयांतय हवामानाचेर परिणाम. 2 दीस कितलेशेच वाठारांनी दमट, दिवचले पेडण्या कितलेशाच वाठारांनी अकस्मात उटंगा. 12 डिसेंबराक झेडपी वेंचणुकेक खासा एसओपी. कोव्हिड पेशंटांक सांजे 4 ते 5 मतदान. मतदानाक आयिल्ले कडेन जोर सांपडल्यार हेर मतदारांकय मतदान सांजेच्या वेळार. बीएलओन तांच्या पोलिंग स्टेशनार मतदान लिस्टांतले कितले पॉझिटिव्ह आसा तो आंकडो दिवपाचो. तितले पीपीई किट दितले. स्टाफाक ना. दुयेंतींनी किट घालून मतदानाक वचपाचे. बोवाळ पडल्या उपरांत आयोगाचे एसओपी. 12 डिसेंबराक जावपी झेडपी वेंचणुके खातीर खासा एसओपी काडल्या. कोविड पेशंटां खातीर सांजे 4 ते 5 मेरेन मतदाना खातीर वेळ निश्चित केला. बीडीओन तांच्या मतदान केंद्रांतले लिस्टांतले कितले लोक कोविड पेशंट आसात ते पळोवन तो आंकडो रिटर्निंग ऑफिसराक दिवपाचो. तितले पीपीई किट बीडीओ कडेन पावतले. ते किट घालून पेशंटांनी मतदानाक येवपाचे. मतदान केंद्रांत नितळसाणीचे सगळे एसओपी पाळचेच पडटले. मजगतीं मुख्यमंत्री म्हणटा कोविड पेशंटां खातीर पोस्टल वोटिंगाचोय पर्याय दिवं येता काय ताचेर विचार चल्ला. इलेक्शन कमिशना कडेन उलयत आसा, कितले जाण वोटींग करपाक विलींग आसा ताचें लिस्ट काडात. तांच्यांनी पीपीई किट घालून येवन वोटींग करपाचें अशें म्हटलां. बट हांव इन बिटवीन तेंच्या कडेन उलयतालो, तांकां आनीक वेगळें कितें प्रोविजन जावंक शकता काय कितें हाजोय विचार चल्ला. तसोच विचार एक चल्ला. त्या खातीर कितले जाण आसा ताची लिस्ट घेवप आनी तांकां पोस्टल बॅलेटाचो ऑपॉर्च्युनिटी दिवप हाजेर एक सुरू आसा. 1200 सुमार उरतले. 1200 उरतले त्या ती पोस्टल वोटींग हो एक बरो पर्याय आसा. बट ताच्या खातीर तांकां टॅक्निकली तें पळोवचें पडटा. सो दॅट आमचे गर्ग जे आसा इलेक्शन कमिशन तो ताजेर विचार करता. मतदान केंद्रा भायर 2-2 मीटर अंतराचेर सर्कल करतले. मतदान केंद्रा भितर थोडे लोक घेवन मतदान जातले. भितर सरतना बॉडी टेम्परेचर चेक करतले. टेम्परेचर प्रमाणा भायर मेळत जाल्यार थंयच केल्ल्या माटवांत बसयतले. 10 मिनटांनी परत टेम्परेचर पळयतले. परतूय टेम्परेचर सारको मेळना जाल्यार तांकां सांजे 4 ते 5 मेरेन मतदान करपाक दितले. म्हणजे कोविड पेशंटांचें मतदान जातलें ते वेळार. मतदान केंद्राचेर वतना मास्क घालूनच वचपाचें, ना जाल्यार एंट्री मेळची ना.
मतदान केंद्रा भितरूय पोलिंग एजंट स्टाफाची बसपाची वेवस्था सोशल डिस्टन्सिंग पाळूनच. मतदान केंद्र मतमेजणी केंद्रा भायर आनी भितर गर्दी करपाक मेळची ना. गोवा मायल्स आनी टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांचे परत पेटले. उत्तर गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांक एअरपोर्टार येता तेन्ना गोवा मायल्स खंय बिझनेसाक त्रास करता, जाल्यार गोवा मायल्सवाल्यांक कोस्टल बेल्टांत पॅसेंजर घेवन येता तेन्ना टुरिस्ट टॅक्सीवाले खंय त्रास करतात. काल रातीं एकल्याचेर हणजुणो हल्लो केलो म्हूण कागाळ जाल्या. येरादारी मंत्री माविनान लक्ष घालचें म्हूण टॅक्सीवाले मागतात. एंथोनी चर्च के पास उधर आके 10-12 लोग मिलके पूछा नहीं कुछ नहीं, आके रफा मार के गया. इधर क्यों आया बोलते, किधर गोवा मिल से क्या, तो बोले कि हाँ बोला तो मारा. किधर क्यों आया करके ड्रॉप के लिए गया था. किधर गया था ड्रॉप के लिए? ऐसा बार बार होता है आप लोगों के साथ या एक ही बार हुआ है? बार बहुत बार हुआ है सर. एक बार तो गाड़ी फोड़ा था मेरा. हां, आम्ही कलंगूट कालसून आमकां त्रास करपाक लागले कलंगूटान. ठीक आहे, आम्ही लायले न्हू गाडी, तेन्ना विचारता तुमी गोवा मायल्स रे? होय, आम्ही गोवा मायल्स म्हणटा. गोवा मायल्स म्हणले की ते आमकां दार ओडटा. आमकां खाली येताना गेस्टा वरतना आडवला, खाली येताना एमटी येताना आडयला आणि गाडीचेर फावटी थापटा बिपटा मारला. रापोस साहेब आसा थंय कलंगूट कंप्लेन दिवन येयल्ले. 20-20 जाण अटॅक करपा आयला. नेक्स्ट टायम आमगे गाडी समज थंय दिश्टी पडली जाल्यार सगळे उजो घालता आनी तुमकां मारून उडयता म्हणून अशी धमकी दिताले. काल आमी अंजुना पुलीस स्टेशनार आनी कलंगूट पुलीस स्टेशनार आमी वचून थंय कंप्लेन बी रजिस्टर करून येयला. थंयसर आमचो कलंगूटचो PI आयलो, हेवटेनच्यान आमचो पोरवोरचोय PI आयलो. तेंच्यांनी आमी अंडरस्टँड केला आमी वायलेशन करूंक ना, ह्यान पयलीं करूंक ना वायलेशन आनी पयलीं करूंक ना आनी ह्यान फुडें करचें ना वायलेशन. ओके, सो तांच्यांनी आमकां समजयलें अशें न्हू, अशें करा तशें करा म्हणून. वॉटेवर इट इज आमी तेज्या हितून आमी बिंदास घरा कडेन गेले. जेवपाक भितर सरता म्हणसर मॅसेजी येवपाक स्टार्ट जाल्यो की बाबा एअरपोर्टार अशें अशें चालू आसा म्हणून. लोक रावल्या, गाडयो आडयता आनी तेंची लायसनां मागता जावं वॉटेवर कितें जातात. एकट्या भुरग्याक आमच्या मारलो, गाडयेचेर पासून खोट घातली. त्या खातीर आमी आयज नॉर्थ गोवा फूल आनी जे आमचे मेळ्ळे पळय ऑन द स्पॉट तितल्याच जाणांक घेवन आयज आमी हांगासर आयल्या. शिक्षण खातें 9वी 11वेच्यो क्लासी सुरू करपाचे तयारींत. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रस्ताव सध्या होल्डार. 10वी 12वेच्या वर्गांनी हजेरी 70% पावल्या. दुसरे वटेन शाळा कॉलेजींनी शिक्षक भुरगीं पॉझिटिव्ह मेळटा म्हणून बोवाळ. हे परिस्थितींत युनिव्हर्सिटी ऑफलायन परीक्षा घेवंक सोदता त्या सारकें न्ही म्हूण गोवा यूथ फॉरवर्डान इशू केला. ZP खातीर खंय सरकार केशी लिपयता. आयज कुजिरा हितून टिचर पॉझिटिव्ह सापडली. पिरोळान 3 टिचरीज आनी हेडमास्टरान थंय निग्लिजन्स केलें की पॉझिटिव्ह पेशंट घरान आसतना टिचरीक स्कुलान आपयले आनी त्यो मागीर व्हायरस ॲक्च्युली खरें म्हटल्यार कोणाच्याच घरान पॉझिटिव्ह पेशंट आसतना बाकीच्यांनी जर भायर सरचेच न्ही. म्हाजें म्हणणें पब्लिकान जर इनवॉल्व जावचेच न्ही. दे वॉन्ट टू टेक द प्रिकॉशन. तो आयसोलेशन आसलो जाल्यार बाकीच्यांनी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. घरान आयसोलेशन आसलेल्यांनी स्कुलाक डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशना कडल्यान डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन आहा खंयच्या टिचराक तेंच्या घरात पॉझिटिव्ह पेशंट आसतना आफोवचो न्ही. आनी ताका लागून आत्तां फक्त 10वी आनी 12वीचो निर्णय, 9वी आनी 11वीचो निर्णय जो आसा वो अजून घेवंक ना. तेच्या खातीर होल्ड दवरला. 10वी आनी 12वीचो निर्णय फक्त बोर्ड एग्जाम आसल्या कारणान तो निर्णय घेतलेलो, कारण ते थोडीशी बोर्ड प्रिपेरेशन जावपाक जाय म्हणून. बट ते आतां स्कुलाक इन्स्ट्रक्शन दिला की तेच्यांनी टायमिंग जे आसा हें होल्ड करचें. 10वी 12वीच्या वर्गांनी भुरग्यांची हजेरी 60 ते 70% वयर पावल्या उपरांत शिक्षण खात्यान 9वी 11वेचे वर्ग सुरू करपाची तयारी केल्या. तारीख निश्चित ना तरी नातला उपरांत सुरू जावं येता. सध्या 10वेच्या क्लासींनी 70 जाल्यार 12वेक 60% वयर हजेरी दिसता. दुसरे वटेन शाळा कॉलेजींनी केशी वाडत आसा. काल उसगांवां मेळ्ळी, आज कुजिरा आनी दक्षिण गोंयान मेळ्ळ्या म्हणून रिपोर्ट आयला. सरकार ZP वेंचणुकेक लागून केशी लिपयता म्हूण गोवा यूथ फॉरवर्डाक दुबाव. कुजिरा कॉम्प्लेक्स जे एड्युकेशन इन्स्टिट्यूटाचे एक हॉटस्पॉट जाल्लें आसा, थंय केसी मेळिल्ले आसा. कालची एक न्यूज आसा म्हणजे उसगांव पॉझिटिव्ह टिचरी मेळ्ळा. आनी आज आनी आमच्या माध्यमांतल्यान आमी प्रेसाक एक ब्रेकिंग न्यूज दिता की आज गव्हर्मेंट कॉलेज केपें थंय पॉझिटिव्ह केसी मेळिल्ले आसा. थंय सॅनिटायझेशन स्टार्ट जाल्लें आसा. गव्हर्मेंट ZP इलेक्शनाच्या नांवान केसी लिपयतात. आमी ते कंट्रोलर एक्झामिनेशन जी आहा तिका क्लियर सांगिल्लें आसा की गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो विरोध ना. लेट मी मेक इट व्हेरी क्लियर इन कंडक्टिंग एक्झामिनेशन. पूण मोड जो आसा क्लासी वर्सभर तुमी आतां 8-9 इतले म्हयने ऑनलायन चलयल्या क्लासी.
एग्जाम आनी तुमी फाटले एग्जामूय तुमी ऑनलायन घेतिल्ल्यो आसा न्हू, अशा वेळाचेर ऑफलायन कित्याक? सरकारान शेतकी कायदो दुरुस्तीची तयारी दाखयली. MSP, APMC पीक खरेदीची लेखी खात्री दिवंक सरकार तयार जालो. मात शेतकार युनियन तेमार. सरकाराचो कायदो दुरुस्तीचो प्रस्ताव भायर मारून दिल्ली जयपूर हायवे आडावन देशभर धरणे आनी दिल्ली घेरपाची शिटकावणी. दुसरे वटेन नवे कायदे रद्द कर म्हूण सरकार विरोधी पक्षांचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपतीक मेळूंक पावले. जो पहली बात तो जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं. अगर सरकार दोबारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे. पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा. 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा. सोमवार. पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे. पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, राजस्थान और अदर स्टेट जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे. मध्य प्रदेश 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे. जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे. जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है. 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा. जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा. नवे कायदे रद्द करात म्हणून सरकार विरोधी पक्षांचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपतीक मेळ्ळे. I must say that political parties are not directly involved in this agitation initiative, but Parliament Committee has realized that all these bills ultimately not protecting their main interests. We met the President and we informed him of our view regarding these bills. And we said that it is very important that these bills are taken back. A couple of points we mentioned to the President. The first was the manner in which these bills were passed. Without any discussion, without a conversation with the opposition parties, and certainly without a discussion with the Kisans of this country who have built this country. महाराष्ट्राच्या 21 वर्सांचे प्रद्युम्न सोनीन GMCत अवयव दान करून 5 जाणांचो जीव साल्वार केला. अपघातांत तो ब्रेन डेड जाल्लो. कितले दिसूच जाले मरणा कडेन झुजतालो. निमाणे ताचे फामिलीन ताचे अवयव दान करपाचें थारायलें. काळीज, पुलमांव, फिग्द गोंया भायर ट्रान्सप्लांटाक धाडले. किडनी गोंयच्या पेशंटांक ट्रान्सप्लांट केल्यो. आरोग्य मंत्र्यान फामिलीचो भोवमान करून उपकार मानले. This is a great moment for us because somewhere else, through him, through their loss and through their son, he is living in 5 different bodies. I don't know how to express this because this is something where, he has given life to 5 different people who had no hope of moving forward in life. And I'm grateful to all of you. This is not a celebration. We have come here together to appreciate and thank them on behalf of the state of Goa. People of the state of Goa are grateful because all of us go through SOTO. It goes through its regular guidelines. People benefit in different parts of the country. Nobody can choose who the beneficiary is going to be. Ultimately, it has benefited 5 families. So Pradyuman Soni, who has donated this organ, he is a 21-year boy. He has given life to 5 patients. GMC, under the team work of Dr. Tiwari and Madhu Mohan, 2 patients have received kidneys. Both are doing well, and since it is done just yesterday, we have to see and wait and see, but they are at present very stable and they are doing well. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया.
सिरम आणि बायोटेक कोविड वाशिनाक भारतात सध्या भौशीक वापराक इमर्जन्सी मान्यताय ना. सिरम आणि बायोटेकाचे देशी वाशिनाचे ताकतिकेचे वापराक मान्यताय दिवंक तज्ञ पंगडान सध्या न्हयकार दिला. सिरम आणि बायोटेका कडच्यान मानवी चाचण्याचे निष्कर्षां विशीं आनीक डाटा मागला. उपरांत परत रिव्ह्यू जातलो. फायझर, सिरम आणि बायोटेकान देशी वाशिना खातीर इमर्जन्सी यूज मान्यताय मागिल्ली. झेडपी वेंचणुकेची आचारसंहिता म्हणटा ती फक्त विरोधकांकच, मुख्यमंत्र्याक, बीजेपी मंत्री आमदारांक लागना काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकाराचो प्रस्न. वेंचणूक आयोग खंय आपलें सगळें सोडून बीजेपीचे दाव्याक बांदिल्ले भशेन वागता. आयोग स्वता वेंचणुकेची जागृताय करिना, उमेदवारांकय करूंक दिना. बीजेपीच्या कारस्थानात खंय वेंचणूक आयोगय सामील. The Goa State Election Commission has not allowed any campaign. Now these elections are being held after 8 months. आता त्यो ज्यो स्लिप्स आमचे कॅन्डिडेटांनी वाटलेल्यो त्यो स्लिप्सय कोविडाच्या हितूनच्यो सोडल्यो आसतल्यो. सो लोकांकडे आपलो नंबर ना, म्हणजे लोकांक कडेन स्टेट इलेक्शन कमिशन वचना, लोकांकडेन कॅन्डिडेट्स वचना. Goa State Election Commission is under pressure of the BJP government not to create any awareness. Villages, isolated places. त्यांच्याकडे पावप कशें? त्यांच्याकडे कोण पावतलो? Goa State Election Commission has failed to uphold its objectives. Code of Conduct says that political parties and candidates cannot campaign. Campaigning is over. Code of Conduct is applicable only to the opposition candidates and opposition political parties. This Code of Conduct is not applicable to the Chief Minister, to the various ministers of the BJP government. Now this is the message that was circulated by BJP. This is the Chief Minister's program of yesterday at Sangye. And our local candidate had complained, despite the election commission and the police have not taken any action. पयलीं हांव नुयें गेलो फक्त आमचे बूथ जे भितर बसतात तांकां गायड करपा खातीर. इमिजिएटली बीजेपी सेंड द पुलीस देयर. अपक्ष उमेदवार खंय जिखल्यार काँग्रेसीत ना जाल्यार बीजेपीतूच वचपाचे. सार्दीन म्हणटा मतदारांनी तांचेर मतां वगडायची न्ही. ह्या इलेक्शनांत आमचे पार्टीचे जे उमेदवार बसल्यात जिल्ल्याक तांकां तुमचो हांव सपोर्ट मागता आनी लोकांक सांगूंक सोदता की इंडिपेंडंट 1, 2, 3 कोण बसतात पळय, फायनली either they have to come with Congress or they have to go with BJP. You have a choice right now. I request you to vote for Congress. Either Congress or BJP, and maybe Congress. We have got MG Kode, 2-3 Koden, कित्याक आमगेल थिंग खायन आम तांकां एलायन्स केल्ले आहा. आनीक नात. दक्षिण अरबी दर्यांत तयार जाल्ल्या कमी दाबाच्या पट्ट्याचो गोंयांतय हवामानाचेर परिणाम दिसता. काल सावन गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी अदीं मदीं दमळ पडटालें. बुधवारा दिवचल आनी पेडणे वाठारा सयत कितलेशेच कडेन अकस्मात बरोच पावस पडलो. मान्सून सिजन जालो, मात पावस पडला तो पळयल्यार मान्सून अजून वचूना म्हणपाची परिस्थिती. दृश्टी लायफगार्डांचो संप चालूच. कालच्यान तांचो आझाद मैदानार सांखळी उपास. लायफगार्डांक सरकारी वेवस्थेंत घेवचे, दृश्टीचे कंत्राट रद्द करचे म्हणून मागणी. वास्को नुस्तेकार आनी होलसेलवाल्यांचो वाद सोंपना. होलसेलर खंय तांच्या धंद्याक आड येतात. दिवचले पिळगांवां मल्लखांब सेंटराचें उक्तावण. गोंयभरच्यो एक खबरो. कालच्यान आमचो चेन हंगर स्ट्रायक स्टार्ट जाल्लो आसा आनी हे अरावंड 50 भुरगे काल हंगर स्ट्रायकाक स्टार्ट केल्ले आसा. आज हे पळय नेक्स्ट लॉट आमचो आतां हे उठतले आनी हे 50 जाण आज बसतले. अशें करून आमची चेन हंगर स्ट्रायक आमी स्टार्ट केल्ली आसा. आतां दीस पीपल आर दे आर द ट्रेन आमचे लायफगार्ड आसा. लास्ट 10 years, more than 10 years, they serve for the Goa government under the दृष्टी कंपनी. आता आमचो कितें डिमांड आसा सरकाराक? आमी डिमांड जो घातला बाबा ती दृष्टी कंपनी आमकां प्रायवेट कंपनी नाका, बिकॉज थंय हायर एंड फायर पॉलिसीज आसा. अदर रायट्स तांकां मे बी सॅलरी तांकां टायमार मेळना, सारकी मेळना, हे सगळे प्रश्न आसा.
वेन दीस सर्वीस इज परमनंट जाल्यार हे कॉन्ट्रॅक्टाचेर हांकां कित्याक गव्हर्मेंट दवरता. डायरेक्ट सरकारान आपल्या अंडर घेवपाचें आनी तेंची सर्वीस प्रोटेक्शन करपाची. 2 तारखेर नोव्हेंबराची चीफ ऑफिसरान ऑर्डर काडलेली सकाळचे 7 ते सांजचे 7 पर्यंत इन्स्पेक्टरांनी थंयसर ऑर स्टाफ थंयसर रोयचो आनी तेच भाशेन पुलिसांचो हेल्प घेवन रस्त्यार विकता पळय ते बंद करचें. पूण आजून पर्यंत पळय ते बंद आयज पर्यंत थंय विकता. फिश मार्केट आलो ना आमकां हेर आमचें सगळें कंप्लीट जालें बरोबर. पयले सुवातेर एमएलएन एश्युरन्स दिल्ले सगळे मिटिंगेक की आमी बंद केल्या उपरांतूच काम चालू करतले म्हणून. पूण तें आजून पर्यंत बंद जावंक ना. तितले मेरेन आमी आतां लावचे ना. इश्यू जालो की आमकां कांय प्रॉब्लम कांय ना. आमी कितें आमचें नुस्तें हाडटाय दर्याचें मारताय माकडे डिंगे पोनयो सगळें हांव हाडटा म्हागेलें नुस्तें विकता आनी आमकां तें विकूंक पडटा. हिंग नाल्यार मडगांव व्हरोंक पडटा. आमकां कांय प्रॉब्लम कांय ना. ती येताय वयता तेंचें काम ती करताय आमचें काम आमी करताय. कित्याक ती मार्केटकार मार्केट जालो सगळ्यांक जावं. मार्केट जाल्यार बेस्ट सगळ्यांक आनी फायद्याचें सगळ्यांक. पूण तेंचें काम तेंकां लोक सवाय आहा म्हणून हिंग येता. ती लोकांक मारोग दिताय आनी लोक थिंग गिरायक घालना. तर एका दुसरें मात काडचो पडटलो. दोनी पार्टीक आयकुपाक जाय. आयची बाजू आयकल्या मागीर दुसरी बाजू आयकुपाक जाय. हिंकां आपयलें एक मात काडपाक जाय. Goa Center for 7th Standard, the Malcolm came. Here, Ideal School, first 10 days before started for the student. The most students for involvement for our involvement with the students. The support school management also put effort list for the next level for the national. Our students participated. न्यूनगंडता पॅरेंट्समध्ये तयार झाले की मुलांनी आपल्या कॉम्प्युटरमध्येच राहिलं पाहिजे. मुलांनी आपले 90% मार्क काढले पाहिजे. 95% मार्क पाहिजे. तो डॉक्टरच झाला पाहिजे. तो इंजिनियरच झाला पाहिजे. हा चुकीचा गैरसमज आहे. मल्लखांब ह्या गेमीचो प्रसार आणि प्रचार करपाचे आमी हांवें आनी कुराडी सरान थारायले आनी अडथळे खूब आयले. आमकां कोच नाशिल्लो फूल टायम. तरी आसतना आमी हेतून विचार केल्लो की हेतूंतल्यान आमी कशें तरी वाट काडटली आणि सरान आपले पावर्स यूज करून मल्लखांब फेडरेशनांतल्यान रिप्रेझेंट करून हे स्कीम जी गव्हर्मेंटा कडल्यान सँक्शन जाल्या ती करून घेतली आणि आज आमी ह्या पावण्याचेर पावल्या की आमच्या गोंयान 7 मल्लखांब सेंटर उबी जाल्या वेगळे वेगळे शाळांनी. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.